2024च्या लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्यान भाजपाचो खासदार वेंचून हाडपा खातीर गोंयच्या लोकांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक भाजपा पक्षान 9 वर्सां पुराय जाल्ले खातीर संपर्क से समर्थन यात्रेक सुरवात जाल्या। बुधवारा केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद नायक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाजीर आशिल्ले। ते टुरिजम मळाचेर आसतले, ते एड्युकेशन क्षेत्रात आसतले, ते आर्थीक मळाचेर आसतले आणि ते करपा खातीर तेजी बेज आत्ताची तयार जाल्या। फुडल्या 25 वर्सां खातीर अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट भाऊन सांगता आसतना सांगलें की वेगवेगळे हांव जरी सगळे प्रोजेक्ट जरी सांगपाक गेलो नांवानिशी जाल्यारूय म्हाका अर्दे वर लागतले, बट तरी सुद्दां हांव एक मुद्दामून म्हणटा की अटल सेतू आसतलो, जुवारी आसतलो, मनोहर पर्रीकर बायपास आसतलो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतले, आग्वादचो म्हणजे जेका आमी जेल म्हणटाले तो टुरिजम म्युजियम जालो। अशे वेगवेगळे प्रोजेक्टा खातीर सातत्यान आमकां केंद्र सरकारान मदत केल्या आणि हाज्याय फुडें खूब मोठी मदत आमकां केंद्र सरकारा कडल्यान मेळटली आणि ह्या सगळ्या मदतीत भाऊचो वांटो खूब मोठो आसा। कारण विशेष करून जशें म्हणटा की मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, हरीश हॉस्पिटल हे प्रोजेक्ट हे भाऊच्या कार्यकाळात, तांच्या मिनिस्ट्रीच्या कार्यकाळात हे प्रोजेक्ट हांगासर फावंडेशन स्टोन जालो, सुरवात जालो। वेगवेगळी फावटी वेगवेगळ्यो मिनिस्ट्री जेन्ना भाऊक मेळ्ळ्या तेन्ना तांच्यांनी त्या मिनिस्ट्रींतल्यान वेगवेगळे प्रोजेक्ट ह्या गोंयच्या उदरगतीत हाडपा खातीर सातत्यान तांचो खूब व्हडलो वांटो जो आसा हो आमकां ह्या गोंयच्या उदरगतीत आसा। मागता की ह्या निमित्तान की प्रेस मिडियांनी भावांनी म्हज्या ह्या सगळ्यांनी वेगवेगळ्या उदरगतीचे प्रोजेक्ट हे लोकां पर्यंत पावोवचे ताच्या फाटीमागचो उद्देश आसलो आणि निश्चित रित्या अजुनूय बी डेव्हलपमेंट करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार कटिबद्ध आसा। हांव परत एकदां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांकां गोंयच्या लोकांच्या वतीन 9 वर्सां पुराय जाल्या त्या निमित्तान तांचें अभिनंदन करता। गोंयच्या सरकाराच्या वतीन 9 वर्सां पुराय जाल्या त्या निमित्तान अभिनंदन करता आणि फुडल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळा खातीर तांकां शुभेच्छा दिता आणि निश्चित रित्या भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय खासदार उत्तरेंतल्यानूय आमचे श्रीपाद भाऊ आसात आणि दक्षिणेंतल्यानूय बी परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचो खासदार निवडून हाडपा खातीर सातत्यान आमकां तुमची सगळ्यांची मदत लागतले। तुमी सगळे जाण ह्या उदरगतीच्या वाटेत आमकां परत एकदा सगळे जाण सपोर्ट करतले हाची अपेक्षा